वास्कोची पावर सप्लाय बरी करपा खातीर आमी ह्या सगळ्या येवजण्यो केल्या आनी पयलीं पसून आमी फ्लक्च्युएशन्स खूब जाताली म्हणजे आज जशी जशी लोकवस्ती वाडल्या तशे तशे लोकांचे एप्लायन्सीसूय वाडल्या आनी ट्रान्सफॉर्मरांचेर लोड येतालो. सो आमी पळयलें की जे पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले ते तितलो लोड घेवपाक शकनाशिल्ले. सो जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले तेन्ना आमी सगळे हे प्रपोजल घाल्ले 6 म्हयन्यांनीच घाल्ले. सो आतां ते सगळे पास जाले. फाटीं आमी वास्को 2 इनॉग्रेट केले, ताजे पयलीं मांगरान केले. आज सिद्धिविनायक देवस्थानाच्या सायडीन आमी हो एक इनॉग्रेट करता आनी जंक्शनार आसा तोय इनॉग्रेट करता. सो एकंदरीत पावर सप्लाय बरी करप आनी लोकांक जे परत परत फ्लक्च्युएशन जाता नाजाल्यार परत परत लायटी वता इतर लोड चड पडटकूच लायटी फ्यूज जाता. सो ते जावचें न्ही आनी हे पावर सप्लाय बरें जावचें म्हणून आमी सगळ्या कडले ट्रान्सफॉर्मर चेंज केले. हो आज 100 kVAचो आशिल्लो तो आतां 200 kVA जाला. अशें करून थोड्या कडेन 400 आशिल्ले ते 600 जाल्या. म्हणजे सगळ्या कडेन हांगाच न्ही जाल्यार वास्कोतले अरावंड 22 ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा ते आमी चेंज करपाक सोदता. वास्को आमी एक नवें सबस्टेशन हाडपाक करता, ताचें काम सुरवात जालें आनी अशें करून म्हणजे ह्या सरकारा कडल्यान आमकां भरपूर मदत मेळत आसा. आमी पळयलें की फाटीं अंडरग्रावंड केबलींग जालां. अंडरग्रावंड केबलींग जें जालां ते पसून हाजोच एक भाग आसा म्हणजे पावर सप्लाय बरी इम्प्रूव करपा खातीर. आनी ते अंडरग्रावंड वतकूच पावर सप्लाय खुबदां आमकां थंय लायटी परत परत गेल्ल्यो दिश्टी पडना. सो अंडरग्रावंड केबलिंगूय स्टार्ट आसा. पयरूच आमी दुसऱ्या रस्त्याचें इनॉग्रेशन केलें. सो बाय मार्च एंड नाल्यार मे फूल सिटी कवर जातली आनी सिटी कवर जातकूच जंय जंय भागांनी म्हणजे मंगूर आसूं, नीव वाडे, मेस्ता वाडे ह्या सगळ्या भागांनी अंडरग्रावंड करून वास्को भितर जे एक आमी लायटी हांगा पासून तुमी वयर पळयल्यार लायक डर्टी लूक येता. डर्टी लूक येवन लोकांक त्रासूय जाता आनी प्लस आमी पळयलें की पावस बिवस आयलो की झाडां पडलीं की आनी नाशाडी जाता. सो हें सगळ्यांचो अंडरग्रावंड केबलिंग इज द ओनली सोल्युशन. तेंय चालू आसा. ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशनूय चालू आसा. सो म्हाका दिसता बाय द एंड ऑफ 1-2 वर्सां भितर वास्कोचे पावर प्रॉब्लेम्स खूब कमी जातले आनी जाता तितले चड आमी अंडरग्रावंड करून हो पावर सप्लाय बरो करपाचो प्रयत्न करता. हो जो ट्रान्सफॉर्मर जो सिद्धिविनायक गोल्डन हिल अपार्टमेंटा कडेन लायला आमच्या ह्या वाड्याचेर, हो एक्चुअली टोटल आमचे आमदारान 20 हें केल्लेले आमदार हें ट्रान्सफॉर्मर 22 तितून तो तिसरो काय चवथो लागलेलो आनी खरी बरी गजाल. कित्याक बरी गजाल म्हणटा हांव, हे 40 वर्साचे ट्रान्सफॉर्मर आनी 40 वर्सां पयलीं कितें आसलेलें आनी आतां कितें आहा तें म्हाज्या कितें तुमी बरें जाणासतले. खरें खरेंच तोखणाय करपाची गरज आहा आमदाराची. दीपक नागडेन जशें सांगलें, प्रत्येक वास्कोन आतां कामां चालूच आहा, बारीक नाल्यार व्हडलीं कामां चालूच आहा. लोकांक उलोवपाक काय ना. हांव इतलेंच सांगता, आमदाराचो तूं 5 वर्सांक रिपोर्ट कार्ड पळया, तेचेर आमी आदाराचेर आमी कितें करपाचें तें आमी लोक जाणा आनी आमी बरें काम करता, सगळ्या लोकां खातीर करता, सगळ्या वांगडा मेळोन करता. म्हणून हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें आनी आमदारान अशेंच काम करपाचें. दाम बाबाचो तुमकां आशिर्वाद आसतलो. देव बरें इतलें सांगता. आमच्या वार्डान जो ट्रान्सफॉर्मर आता एक 100 kVA तो 200 जाला आनी जेणे करून लोकांचे हांगा खुबशे हे वाडल्या पॉयंट्स म्हणजे ते लोड वाडल्या कारणान हांगा मातशें इलेक्ट्रिसिटीचो असो फ्लॅक्च्युएशन जातालें मदीं. तशेंच ते आमचे MLA सरान आतां इनिशिएटीव घेवन वास्को म्हणनाका, मांगोर म्हणनाका, बायणां सुद्दां तेंचे ट्रान्सफॉर्मर आतां पयलींचे ते आमच्या CP सरान सांगला त्या हिशोबान पयलींचे 40 वर्सां पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर आतां खंय तरी चेंज जाता ते आनी पयलीं ती प्रॉब्लेम जाताले ते आतां मातशें सॉल्व आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळें सॉल्व जाल्लें आसा. आतां फ्लॅक्च्युएशन बीन कांय ना. तशेंच ते अंडरग्रावंडाचें आतां दिपकान उलयले त्या प्रमाणे अंडरग्रावंड केबलिंग आहा ती हांगा बायणां पासून येयल्ली आसा पयलीं. ती आतां आमकांय येवपाची आसा आतां वयर. वास्को तेंच्यांनी इतली इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी जी कामां केल्ली आसा पळय न्हू, आज एक इश्यू जाल्लो आमच्या वाड्या वयलो कोण तरी येवन तेंची लायट सारकी ना. सो MLA सरान तांकां इतलें कन्विन्स केलां आनी इतलें प्रॉमीस केलां 2 म्हयन्या भितर न्हू 1 म्हयन्या भितर सुद्दां ते कितें प्रॉब्लेम आहा ते सगळे सॉल्व करून दिता म्हणून सांगलें. इनॉग्रेशन झालं सो कशें आयजूच न्हू तुमी आतां वास्कोचे प्रेस तुमी पळयत आसा जे हो म्हाका दिसता 7वो काय 8वो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेशन केल्लेलो आसा अपग्रेड करून. आयज ह्या भागांत जी आमची एक 4-5 वर्सां पयलीं किंवा 10-15 वर्सां पयलींची जेन्ना लोकवस्ती आसलेली आनी आतां पळोवपाक गेल्यार खूब फरक आसा. पूण हेचेरूच खंयचो तरी उद्देशून हांकां जी इलेक्ट्रिसिटी आहा पळय ते पावर कन्जम्पशन मातशें केन्ना केन्ना लायट वयता परती वयता ताका लागून ते पळोवन आमच्या आमदारान हांगाच न्हू जाल्यार आख्ख्या वास्कोन खूब ज्या ज्या जाग्याचेर खरोखरच गरज आहा ते आमी ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड केलेले आसा. हांगा म्हूण वास्को म्हूण की शांतीनगर म्हूण सगळे गांधीनगर म्हूण आनी आतां आनी एक आसा. खुबशे जे बेजीक नेसेसिटी लोकांची आहा पळय ती तो 100% पूर्ण करपाक सोदता.
इतले मॅक्झिमम हांगा लोकांक कितें जाय एक लायट एक उदीक टायम टू टायम गावपाक जाय आनी एक सिवेज कनेक्शन आतां सिवेज खुबशे जाग्याचेर सिवेज ना ती सुद्दां तिणें आमदारान बाब हाडल्या आनी मेस्तावाड्यातल्या भागांत सुद्दां आतां आमी सिवेज हाडपाचे आसा ओरुल्ले भागांत किंवा मायमोळ्या भागांत थंय सुद्दां आमी सिवेज हाडपाचे आहा सो हे बारीक बारीक लोकांचे प्रश्न सोडवता खूब म्हणजे खुबशे हे जे बेजीक नेसेसिटी आहा पळय ते तो हांगा करीत आसा आनी खरोखर तुमी पळोवपाक गेल्यार मागच्या फाटल्या एक 7-8 वर्सां आतां जे डेव्हलपमेंट जाता बारीक बारीक खूब काही डेव्हलपमेंट जाता रोड म्हूण सगळे बारीक बारीक लोकांचे डेव्हलपमेंट जाता आनी सेकंडली मेजर प्रोजेक्ट सुद्दां आमचे ऑलमोस्ट आमचे फीश मार्केट कंप्लीट जालें ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आमचो म्युन्सिपालिटीचो जो प्रोजेक्ट आहा बिल्डींग आहा ती सुद्दां कंप्लीट जाता केन्नाय आमी तेंचेच एप्रुवलाक रावला आमदारच्या एप्रुवलाक रावला केन्ना आमी इनॉग्रेशन करपाचें पळय म्हाका दिसता येता ते 1-2-4 दिसान तें किंवा 10 दिसां भितर आमकां तें इनॉग्रेशन जातलें आनी मेजर प्रोजेक्ट वास्कोची बिल्डींग आमकां बायणाचे आमचे बायणा पॉवर हावस कंप्लीट ऑलमोस्ट जाता म्हणजे वास्कोन खंयसूच हें ना स्टॉप ना प्रगती चालूच आसा बारीक बारीक आनी लोकांनी अशी अपेक्षा सुद्दां करची न्हू की इन्स्टंट जावपाचें आयज फक्त 3 वर्सां जाल्लेली आसा आमदार इलेक्ट जावन तेजी स्पीड बरीच फास्ट आसा कंपेर्ड टू बाकीचे खंयच्या आमदाराक पळोवपाक गेल्यार